इराण देशाविशीं बायबल वाचतल्या तुमकां खंडीत बरी वळख आसूंक जाय. बायबलांत इराण देशा विशीं खंय बरयलां म्हूण तुमी सारूंक पुरो. तुमचो दुबाव सहज, कित्याक म्हळ्यार बायबलांत इराण ना, पगार पर्शिया म्हूण उल्लेख आसात. तोवळचें पर्शियास, आतांचें इराण. पर्शियाच्या राया सायरासा विशीं बिलकूल उल्लेख तुमकां मेळटात. आज इराणा विशीं उलोवंक बळादिगे कारण आसा. इराणाच्या नागरिकतेक 3000 वर्सांची चरित्र आसा. साहित्य, संगीत, नाच मात्र न्हय, तुमी नांव सांगा त्या शेतांत इराणाचें नांव व्हड आसा मात्र न्हय, सगळ्या संवसारार हर एका शेतांत तांची सावळी वा प्रभाव आसा. पूण आज हांवें उलोवंक असो विशय हो न्हय, गजल वेगळीच आसा. क्रिस्तांव समर्थ इराणाक इस्लाम धर्म रिकचे पयलें आयिल्ली, पूण आज इराणांत इस्लाम मतीवादी सरकारांत क्रिस्तांवाचेर सोडवणेच्या दगदणे विशीं संवसारभर कितली चर्चा जाता गे, तितल्याच मापान जायते इराणी इस्लाम सोडून क्रिस्तांव जातात म्हणली गजाली सकड राष्ट्रांनी चर्चेक वळख जाल्ली सांगत. कशें कितें इत्यादी हाची संपूर्ण माहिती तुमी आज आयकचेस. म्हाका इश्टानो कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक तुमकां स्वागत. तुमी पळोवन आसात फ्रायडे बुलेटीन. हांव जोसे सिद्धगट्टे कार्मेलीत. क्रिस्ती समर्थ इराणाक कशी पावली? पयल्यान आमी समजाचे क्रिस्ती समर्थ इराणाक कशी पावली. इराणाक क्रिस्ती समर्थ पावचे आदीं इराणाची नागरिकता कितें जावन आसली. इराणाचे मूळ निवासी आदी तावन झोरास्ट्रियनिझम म्हणल्या धर्माक पातयेवचे मनीस. इराणाचो प्रवादी झोरास्टर हाच्या तत्वांखाल हो लोक जियेतालो. ते एका देवाचेर पातयेवचे जावन आसोन ह्या संवसारांत बरें वायट दोनूय आसा, निमाणें वायटाचेर बरें जैत व्हरता म्हणून ते पातयेतात. देवाक ते आहोरा मजदा म्हण आपयतात आनी तांचो पवित्र ग्रंथ झेंत अवेस्ता. क्रिस्त शक 640 वर्सा अरबियांनी इराण आपलें स्वाधीन केल्या उपरांत इस्लाम इराणाचो अधिकृत धर्म जालो. इस्लामांतलो शिया पंगड इराणाक आपले मोठी भितर धर्म आसा. इस्लामाचो आनी एक पंगड सुन्नी थंयसर व्हड मापान आसात. हांचे सांगता सुफिझम सयत हांगासर आसा. रुमी, हफीज तसले सुफी मिस्तीक इराणाची व्हड देणगी म्हूण येता. ह्या प्रमुख धर्मासंगी इराणांत यार्सनिझम, जुदेव, बुद्धिस्ट, सिख, बहाई पंगड आनी क्रिस्तांव अल्पसंख्याक जावन जीवन आसात. क्रिस्ती समर्थ आनी इराणाचो संबंध आपोस्तलाच्या काळांतूच आसा. आपोस्तलांची कृत्यां पुस्तकांत अध्याय 2 वळ 9. पेंतेकोस्ताच्या दिसा आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मा येवन तांणी प्रवाद करतना थंय खंयच्या खंयच्या देशाचे आसले म्हणून नांवां उल्लेख केल्यात. पार्थियांतले, मेदियांतले, येलामांतले, मेसोपोटोमियांतले अशें. आपोस्तलांच्या काळार पार्थियान इराणाचे राजवडकी चलयताले जाल्ल्यान तांकां पार्थियान म्हणटाले. अशें पयल्या शतमानांतच जेजू विशीं आदल्या पार्थियांत म्हणजे उपरांतल्या पर्शियांत आनी आतांच्या इराणांत खबर आसली. तोवळो पार्थियानांक पेद्रो, थोमास तशेंच उपरांत ताद्देऊस आनी बार्थोलोमेव आनी हेरांनी सुवार्ता परगट केल्ली म्हणटात. चड उणें 3ऱ्या शतमानांत लाभलेलीं सिरियाक दस्तावेजां सांगतात की पर्शियन प्रांत्यांत त्याच काळार 360 इगर्जा आसल्यो आनी जायते भावार्था खातीर मार्तीर मेल्ले. आजून इराणांत अति पुरातन इगर्जो आसात. तांचे पैकी सांतात देवाची मॉनेस्ट्री अति व्हड जावन आसोन तिका काळी मॉनेस्ट्री म्हणून आपयतात. इराणांत क्रिस्तांवांची वाडवळ कशी आसा? आज इराणांत 1.5% लोक आपूण क्रिस्तांव म्हूण वळखता. 1 मिलियन प्रास चड आज क्रिस्तांव थंय आसात म्हणून विविध क्रिस्ती पंगडाचे मिशनरी लेख दितात. एका वटेन क्रिस्ती समर्थ जिवी आनी प्रभावीक जावन वाडोवन येताना तितल्याच मापान क्रिस्तांवांचेर विविध रितीच्यो दगदण्यो सुरू जाल्यात. फाटल्या 40 वर्सांनी इराणांत आदीं रोम चक्रवर्ती निरोन क्रिस्तांवांची विधवळी कशी केली की त्याच प्रकार इस्लाम प्रतिनिधी हांगासर इराणांत करून आसात.
क्रिस्तांवाची सोंसणेकाय आनी मारतीर मोर्ची पळोवनूच जायते मुस्लीम आपल्या धर्माचेर कांटोळो येवन तो सोडून क्रिस्तांव जाल्यात. जायत्या मुस्लिमांक जेजूचें दर्शन जाल्ले विशीं उक्त्यान साक्ष दिल्ली आसा. थोड्यांनी जेजूक वास्तवीक जावन अनुभव केला म्हणून सांगलें आसा. ही साक्ष मुस्लीम जावन आसल्यांचीच. ह्यो तांच्यो साक्षी यूट्यूबार सयत तुमकां सोदल्यार मेळटात. सांगलें बरें, इराणांत क्रिस्तांवांनी इगर्ज बांदूंक जायना. मागण्याक सांगाता येवंक साध्य ना, अवकाश ना. अंडरग्रावंड इगर्ज्यो आसात तरी शिरकोन पडल्यार परिणाम बरो आसना. आनी एक विशेश कितें म्हळ्यार फाटल्या 2 वर्सां तावन कोरोनान इराणाक बारीस महार घाला. पूण आतां आयकूंक मेळच्या वर्दे प्रकार ज्या कोरोना काळारच क्रिस्ती समर्थ वेंगच्या मुस्लिमाचो संख्यो चडला. हें कशें साध्य? तांकां सांगात मेळोवंक जायना. अंडरग्रावंड कुडांनी कोरोनाद्वारे सांगात येवंकी जायना. तरी क्रिस्ताक वळखून येवच्यांचो संख्यो वाडला कसो? हें साध्य जालां माध्यमाद्वारे. आज क्रिस्तांवांनी इराणांत टीव्ही आनी हेर डिजिटल माध्यमां मुखांतर प्रवचन, रेतीर, साक्ष वांटून घेवचे प्रसार जाता. कोरोना काळार घराचो लोक हें पळयता आनी क्रिस्ताक वळखून घेता. क्रिस्ताची साक्ष कितल्या मापान चडल्या आनी लोकां मेरेन पावल्या गी तितल्याच व्हड मापान क्रिस्तांवांचेर शिया मुस्लीम अधिकाऱ्यांनी सर्व तरांची इजा दिवंक सुरू केल्या. इराणांत आज व्हड संख्यान इस्लाम राजवट चलयता. एका बिस्पान दिल्ल्या विश्लेशणा प्रकार इराणांत ह्या कोरोना काळार सयत क्रिस्तांवांचो जुलूम चडला. प्रत्येक जावन कोण इस्लाम सांडता तांकां सोदून काडन शिक्षेक वळख करनासात. अशें पुरा आपोस्तलांच्या काळार जातालें. आतांय जाता गे म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो. इराणांत ही एक सत गजाल. कसले सर्व रितीने क्रिस्तांवाचें बोळ मोडूंक प्रयत्न चलता. इराणांत प्रमुख जावन 4 वाटांनी इस्लामीक रिपब्लीक सरकार क्रिस्तांवांक अस्कत करूंक पळयता. पयल्यान क्रिस्तांवांक हेर समुदायातावन मेकळे करचे. इराणांत जायते अल्पसंख्याक धर्म आसात. तांचे पैकी क्रिस्ती समर्थ एक तरी सरकाराची कसलीय योजना रुपीत करतना क्रिस्तांवांक भायर दवरचें. हेर समुदाया संगे क्रिस्तांवांनी बरसान अशें पयस दवरचें. तांतूय जर क्रिस्तांवां मदें विविध क्रिस्ती पंगड आसात तर तांकांय सांगाता मेळान अशें दबाव घालचो. दाखल्याक वर्सां आदीं कॅथोलीक, ऑर्थोडॉक्स आनी प्रोटेस्टंट पंगड विविध संदर्भांनी सांगाता येताले आनी एकामेका मदले ते तत्वभेद पयस करून आपले जमत चलयताले. तांणी सांगाता मेळोवंक नजो आनी आपल्या समर्थी विशयांत उलोवंक नजो म्हणून सरकारान निशेध घालो. मिशनरींक गडी पार केले आनी भावार्थ्यांक इराणांत मात्र न्ही इराणा भायर सयत आपल्या धार्मीक कार्यांक सांगाता मेळचें आडवरलें. इराणांत आंग्लिकन आनी कॅथोलीक पवित्र सभा सडीत प्रभावीक जाल्यार तांणी भायल्या देशा लागीं संपर्क दवरचे सयत सरकार फाट धरून पळयता. दुसऱ्यान इगर्ज बांदूंक ना परवानगी. आमची समर्थ सैमान सामुदायिक जावन आसून आमी भावार्थ जियेवचो एका कुटुंबा बरे शिवाय एकलो जावन नाय. इस्लामीक रिपब्लीक सरकार हें बरें जाणा देखून क्रिस्तांवांक सांगाता येवंक सुवात नेगारतात मात्र न्ही इगर्ज बांदूंक जागो मेळना अशें ते पळयतात. सर्व दस्तावेजां सारकीं आसूनय सरकाराक मानवी धाडल्यार ते मानवेक जाप बिलकूल मेळना. तशें म्हूण परत परत मानवी केल्यार तें कानुनाचो विरोध म्हणून केस दाखल जाता. तिसऱ्यान वांजेल परगटणी एक क्रिमिनल अपराध म्हणून घोशण करचें. इराणांत कोणीय स्वार्थ परगट करता जाल्यार ताचेर क्रिमिनल दावो मांडटात. पर्शियन भाशेन मिसां वा परगट प्रवचन केल्ल्यांक 10 वर्सांची जैला शिक्षा दिल्लो दाखलो आसा. चवथ्यान धर्मीक मुखेल्यांचेर आक्रमण. हे दोळस हांवें सांगलें बरें. क्रिस्तांव समर्थ सामुदायिक समर्थ जावन आसून ती एका गवळ्या कालासची. धर्मीक मुखेली नात तर क्रिस्ती समर्थ गवळी नातलेल्या शेळ्या बरी. कोणेय केदाळाय तिचेर दाड घालून तिका नाश करियेत. ही परिस्थिती आजून आसा म्हणून सेकूय पारी आसा. इराणांत क्रिस्तांवांचे बोळ मोडूंक धर्मीक मुखेल्यांचेर सरकार आक्रमण करून तांचेर दबाव घालता. एकच जैल शिक्षा हाची धमकी मेळटा नाजाल्यार देश सोडून तांणी वेचे बरें ते पळयतात वा तांच्या कुटुंबाच्यांक अवघडणी सांपडयतात.
धर्मीक मुखेलपणाक तरबेती मेळच्यो सेमिनारी पुरा बंद करेल्यात. पास्टरांच्या धर्मिकांच्या घरांनी रिगोवन सर्व धर्मीक ग्रंथ शिकपा सहेती व्हरून वेतात. जरी कोण दोळे सुकोवन मिसावांक तरबेती दिवच्या सेमिनाराक गेलो जाल्यार ताका कैद करतात. पास्टर वा खंयच्याय धर्मीक मुखेल्याच्या मोबायलाचेर सरकार निगा दवरता. तांची आस्त, तांचे कार, वेव्हार हांचेर सगळ्याचेर सरकार निगा दवरता. फाटल्या 2 दशकांनी ज्या मापान मुखेल्यांचेर आनी लायकांचेर सरकारान अशी जुलम चलयल्या की तातूंच कळटा क्रिस्तवांनी सोलोवच्या गैर जमातींचेर संपूर्ण नियंत्रण तांकां जोडूंक जाय. इस्लामीक रिपब्लीक सरकारान इराणांत क्रिस्तवांक गडीपार केल्ले जैलाक गेल्ले विशयी आतां कांय लिपोवन उरोवंक नात. In my spiritual life, I was a new believer. I was praying for my younger brother. He was 16-year-old when they arrested him. They kept him for 2 years. And when he turned 18, they called my mom and said, come and get his body. We just executed him, firing squad. And by the way, my mom had to pay money to get his body back, pay for the killing of her son. But for 3 days, I was mourning. I was asking God, okay, what is this? There's injustice in the world. What am I supposed to do as a Christian? Okay, I'm going to take revenge. I'm going to take revenge. Then I realized, oh, God says, revenge is mine. You're not supposed to do that. Okay, I hate them, God. I hate those people who killed my brother. Oh, I'm not supposed to hate. I'm supposed to even love my enemies. Well, what kind of faith is this that I got into? पंचव्यान सक्टां प्रासड करून जें कितें सरकार क्रिस्तांवांचेर करता गी तें सारकें म्हणून लोकांच्या मतींत अभिप्राय दिवचे परी प्रोपागंडा चलयते आसा. हाचे खातीर माध्यमां वापरता, प्रभावीक व्यक्ती मुखार लोकां मुखार सरकाराक समर्थन करून उलोवंक शिकयता. ಒಟ್ಟಾರೆ इराणाच्या लोकांनी क्रिस्तांव क्रिमिनल म्हणले अभिप्रायाक येजे म्हूण सरकाराचे प्रयत्न चलूनच आसा. क्रिस्तांवांक रुखाक लागलेली बेंदेर म्हणटा जाल्यार इस्लाम राष्ट्र इराणाचेर अमेरिकान सोडलेले गुडाचारी जावन आसात क्रिस्तांव म्हूण वलोवचें सामान्य जालां. विक्टर बेत तमरास म्हणलो एक पास्टर आसलो. फार्सी भाशेंत मागणें केल्ल्याक ताका 65 दीस जैलांत दवरलो. मागीर परतून मुस्लिमांक जेजू विशांत सांगलेल्याक 10 वर्सां ताका जैलांत घालूंक कोर्टीन फर्माण दिलें. 60 प्रायसो हो पास्टर आनी जैलाक गेल्यार थंयच्या जैलांतलो जिवंत भायर येवंक जायना म्हणून चिंतून तो इराणांतावन पळोवन गेलो. 2016व्या इस्वेंत 30 सरकारी अधिकारी एका एंगेजमेंटाच्या कार्याक रिगले आनी नासीर नवाद म्हणल्या एका क्रिस्तांवा सांगाता तेगांक अरेस्ट केले आनी 2 म्हयने तांकां काळोखी कुडान दवरले. तांचेर घाल्ले आरोप ताच्या घरा लोकांक मागोवंक अवकाश करून दिल्लो. हें राष्ट्रीय भद्रतेक आपाय म्हणलें कारण तांणी दिलें. 10 वर्सां जैल तांकां मेळ्ळें. जामीन मेळ्ळी ना. जैलांत पिडेक पडोवन तो आसलो जाल्यार कसलीय ताका चिकित्सा मेळ्ळी ना. क्रिस्तांव जाल्लो मोहम्मद रेजा उमेदी हाणें मिसांत वांटो घेवन वायनांत बुडोवन उंडो सेवलो म्हणून ताका कैद केलो. इराणांत वायन निषिद्ध, पूण एका घरा मिसांत वांटो घेतिल्ल्याक ताका 2 वर्सां जेल शिक्षा मेळ्ळी. अंडरग्रावंड चर्च म्हणली वेवस्था इराणांत क्रिस्तांव मदें आसा. ही एक मागण्याक केल्ली गुपीत वेवस्था. हांगासर गेल्ल्याक परतून मोहम्मद रेजाक हें कृत्य राष्ट्रीय भद्रतेक आपायाचें म्हणून सांगून ताका फुडें इराणांतावन गडीपार केलो. हे थोडे दाखले मात्र कशें इस्लामीक रिपब्लीक इराण क्रिस्तांवांक चलयता म्हणल्याक. In my heart, in my spirit, that those people who killed your brother, they are not your enemies. They are victims in the hands of your enemies. When you look at those Muslims killing others, don't look at them as enemies. They are victims. We have to love them. We have to share the gospel. पण हांगासर कोण चड दगदणेक बळी जातात? ज्या क्रिस्तांवांक मुस्लीम चरित्र आसा, म्हणजे आदी मुस्लीम आसून आतां क्रिस्तांव जाल्यात, तांकां सरकारांतावन, तांच्या कुटुंबांतावन, तांच्याच समुदायातावन इजा मेळची सुखाना. हडल्यांनी सरकार चड गुमान दिना, पूण शहरांनी असल्या संगतीचेर चड दोळे दवरता. शहरांनी लिप्ती गुप्ती अंडरग्रावंड इगर्ज्यो कार्याळ आसतात, देखून सरकार चडीत गुमान हांचेर दवरता. तर हे अंडरग्रावंड चर्च वा गुपीत चर्च वा गर जमात म्हळ्यार कितें?
इस्लामीक रिपब्लीक इराणांत उक्त्यान क्रिस्तांवांनी मिसां मागणी भेटयले बरी ना आनी चड करून कोण इस्लाम सोडून क्रिस्तांव जातात तांकां उक्त्यान इगर्जांक मागण्याक वचोंक जायना. सेजारीस तांचे विशयांत सरकारी अधिकाऱ्यांक खबर दिवन संपडयतात. देखून भावार्थी कोणाच्याय घरा गुप्ती मागण्याक जमतात. घरांनी जमत चलोवची रिवाज कांय नवीच न्हय. 1950 इस्वेंत सयत घराच मागणें चलतालें आनी गरज एक इगर जाताली. पूण 2005 इस्वे उपरांत बाप्तिस्म घेतलेल्या मुस्लिमांनी ह्या गरजमतेक वचोंक सुरू केलें तो वळतावन उक्त्यान जावच्यो गरजमत्यो गुप्ती जायच्यो पडल्यो. असल्या जमतींनी बायबल वाचतात, प्रवचन आयकतात, मागणें गायन हात वाचता. हेय ना तर टीव्हीचें प्रवचन सांगाता बसून आयकतात आनी मागणें करतात. प्रवचनां पर्शियन भाशेन आसूंक पुरो, नाजाल्यार भायल्या गांवांत प्रसार जावचीं प्रवचनां ते आयकतात वा पळयतात. आतां सडावत क्रिस्तांवांनी सक्कड माध्यमां वापरूंक सुरू केल्यात सुवार्ता परगट करूंक. गरजमतेचे सांदे टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आनी व्हॉट्सअप, यूट्यूब, स्कायप हे सगळे वापरून बायबलाची शिकवणो, मागणी आशार पाशार करतात. व्हिडिओ मुखांतर शिकवणो, धैर्य, बुजवण दिवन खंयच्याय संदर्भार क्रिस्त थंय थीर रावंक जम्याक उत्तेजन दितात. भोवशा फकत माध्यमां वापरून क्रिस्ताक यशस्वीन परगट केल्ली कीर्त फावो जायची जाल्यार ती इराणाच्या क्रिस्तावांक. हांगासर फकत सुवार्ता परगट जावची मात्र न्हय, ती आयकल्ले कन्वर्टर जाते आसात. क्रिस्ताक वेंग मारून बाप्तीस घेवचे संको सोडला तेय ह्या कोरोनाच्या काळार. There is an amazing breakthrough spiritually in Iran. Iranians by millions have rejected Islam and they're very open to the gospel. How do you get there? You cannot have a church. If even you have a house church, you get arrested. You get 5 to 10 years for just having a church in your home. So the best way for this time is media. We use satellite television to go over the heads of the mullahs into people's homes. We share the gospel and they are ready. Their hearts are ready. Jesus appears to them in visions, dreams, and miracles. Jesus has proven himself to them. And when they watch our programs, with the simplest message, they come to Christ. हांगासर गरजमत्यो कशें काम करतात म्हळ्यार माध्यमांनी सुवार्ता आयकल्लो खुद्द तोच ताच्या इश्टांक, घरच्यांक सांगता हाडटा आनी सडीत जाणांक ह्या सुवार्ते कुशीं आकर्शीत करता. थोडे फास्टरांच्या हाताखाल आसचे वेवस्थीत पंगडी आसात. सडावत जमाती वळखीच्या मदेंच जमतात, शिवाय खंयच्याय मुखेलांनी उलो दिवन न्हय. पूण मुखेली नातलेल्या ह्या जमातींनी एक रुपाच्यो पातयणी नात. थोडे बाप्तिस्म पातयेनात, थोडे पवित्र त्रित्वेक पातयेनात. कारण मुस्लीम पाडतळ तांकां आसल्यान क्रिस्तांवांच्या मुळाव्या पातयणींची शिकवणो तांकां दिवंक कोणी मुखेली नात. तर फुडें कितें? इस्लामीक शरिया कायद्या प्रकार इराण, पाकिस्तान आनी नायजेरिया तसले देश चलतात. तसल्या देशांनी हेर धर्मांक बिलकुल जागो ना. इस्लामीक देशांनी राजकीय आनी धर्म एकच जावन आसता. इस्लामीक रिपब्लीक इराणांत हें इल्लें चडच दिसून येता आनी इराणांत क्रिस्तांव पॉलिटिकल दुस्मान जाल्यात. जमतेक सांगता मेळची राष्ट्रीय विरोधी कृत्ये म्हणून मानच्या ह्या देशांत क्रिस्तांवांक वांस ना आनी जो कोण मुस्लीम धर्म सांडता आनी क्रिस्तांव जाता ताका धर्मद्रोही म्हणटात. पाश्चात्य देशांनी म्हणजे क्रिस्तांव बहुसंख्यात आसच्या देशांनी ह्या विशयी कितें करियत? कित्याक म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय मट्टार धार्मीक सोंसणीकाय, धार्मीक स्वातंत्र्य आनी मनशा हक्कांचेर गौरवय दोन देशां मदल्या बऱ्या संबंधाक भोव गरज. पूण आंतरराष्ट्रीय मट्टार जायते पाश्चात्य राष्ट्रां इराणा संगी बरी सळावळ दवरूंक पेसरतात. कित्याक म्हळ्यार इराणांत नैसर्गीक ग्रेस्तकाय आसा, ती तांकांय जाय. उतरांनी इराणाची नीत पाश्चात्य देश खंडन करतात. पूण आंतरराष्ट्रीय योजनाक इराणा संगता सल्लो करतना हे विशीं सगळें विसरतात. इराणान हेर धर्माच्या चलोवचे रितींत बदलावण येयचे तर आंतरराष्ट्रीय मट्टार तांचेर दबाव पडचे. हेर राष्ट्रांनी इराणाक मेकळें दवरचें पडटा. इराणाच्या उत्पन्नाक आंतरराष्ट्रीय मट्टार मार्केट उणें करचें पडटा.
तांच्या उत्पन्नाक नेगारलें तर आर्थीक परिस्थितींत कोश्टलाप येताना हेर सर्व राजकीय हंकार देंवता. पूण हें सगळें जाता म्हूण पातयेवचें कोंपराक मोव लावन लेवंक सांगले परी जायत. फ्रायडे बुलेटीन तुमकां पसंत जाता तर ह्यो व्हिडिओ तुमी हेरांक शेअर करा. ह्या चॅनलाक तुमचो पाठिंबो गरज. येदोळ ह्या चॅनलाचे सबस्क्रायबर तुम्ही नाही तर आतांच सबस्क्राईब बटन दाबा आणि बगलेसो बेल आयकन क्लिक करा. आम्ही व्हिडिओ घालतना तक्षण तुमकां कळटा आणि खंयचे व्हिडिओ तुमकां चुकनात. तर परत मेळया मुकल्या फ्रायडे बुलेटिनांत. मोग असो, देव बरें करूं.